I'm very happy that mindset of the people of Goa, they are welcoming all people from other states as well as other countries. It is my honor and privilege to stand before you today and the Impact Beyond Measure CSR Awards, an occasion that celebrates the extraordinary contributions of corporate entities and individuals who have demonstrated an unwavering commitment to social responsibility. आज आमचं सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट इन कोलॅबोरेशन विथ माइंडक्यूब मल्टी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड हांच्या वतीन आमच्या संपूर्ण देशां भितर अनेक संस्था आसतल्यो त्या संस्थेमधून एक अभूतपूर्व अशें काम केल्लें आसा जाणी ग्राउंड लेवलाचेर वचून डिसेबिलिटी सेक्टरान आसतले किंवा आमचे सोशल वेलफेअर आसतले आनीक ज्यो स्किम्स आसात किंवा आमचे सॅनिटरी पॅड डिस्ट्रिब्युशन आसतलें जे म्हत्वपूर्ण अशीं कामां जी अदरवायज कोण करना तातूंत भितर जाणें नैपुण्य मेळिल्लें आसा आनी अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसात तांचो सन्मान सुवाळो आयज गोवा आमचे डिपार्टमेंट समाज कल्याण खात्या तर्फे अशा व्यक्तींचो 45 व्यक्तींचो म्हणजे पॅन इंडिया संपूर्ण भारतांतले जे 45 लोक आशिल्ले तातूंत भितर शिक्षण क्षेत्रांत भितर दिव्यांगां खातीर काम करपी लोक आसतले दुसरे दिव्यांगां खातीर कोणी एड्स अप्लायन्सीस सप्लाय करपी आसतले तातूंत भितर जे कोणी नृत्य गायक आसतले बालगंधर्व संस्था आसतल्यो अशा आपापल्या क्षेत्रांत भितर समाजा खातीर बरें काम करपी तांचो आज सन्मान सोहळा आशिल्लो आनी तातूंत भितर आमचे मदीं आशिल्ल्यो त्यो अर्पिता राय माइंडक्यूब मल्टी सर्विसीस हाच्यो फाउंडर चेअरमॅन आसतल्यो किंवा सतीश राय आनीक आमचे अजित पंचवाडकर डायरेक्टर तशेंच वल्लवन आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी तशेंच गुरुप्रसाद पावसकर आमचे कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांच्या संयुक्त सगळ्यांच्या योगदानांतल्यान हो कार्यक्रम अत्यंत बरो सफल जालो.